वेंचणूक आचारसंहिता लागल्या उपरांत शाश्टी महालांत वट्ट 10 लाख रुपयांचो सोरो जप्त केल्ल्याची माहिती अबकारी निरीक्षक शाबा नायकान दिली। वेंचणूक आचारसंहिता भंग करपाचे 16 गुन्यांव आनी वट्ट 4,80,000 रुपयांचो सोरो अबकारी खात्यान जप्त केल्ल्याचे निरीक्षकांनी सांगले। वेंचणूक लागीं पावल्ल्यान तांचे प्रत्येक 4 निरीक्षकांचे 2 पंगड बेकायदेशीर धंद्याचेर बारकायेन लक्ष दीत आसा अशें ताणें ह्या वेळार कळीत केलें। विदिन सनसेट तालुका आनी तितूंत भितर 16 केसीस आमी बूक केल्यात अजून म्हणल्यार। सो तितूंत भितर आमगे 2 मेजर सिजर आसात, दोनूय बेनावली केले आमी। एक 15 तारखेर केल्लो आनी एक 16 तारखेर केल्लो। 15 तारखेर सिजर आसा आमगेलो अरावंड 4,80,000 आनी 16 तारखेर सिजर आसा अरावंड 9,71,000। हे सोडून फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स आमी डे नायट आमचे फ्लायंग स्क्वॉड टीम्स पेट्रोलिंग आनी इन्स्पेक्शन राउंड चालू असतात। एंटायर सालसेट तालुक्यां भितर असतात आमचे 2 टीमी आसात, 4 इन्स्पेक्टर्स आसात आनी तेंचे अंडर स्टाफ आसा। सो कंटिन्युअसली आमगे पेट्रोलिंग आनी इन्स्पेक्शन राउंड चालू असता। टोटल कितलो अमाउंट जालो तुमगे इतले केसीस जाल्ले? टोटल अमाउंट जाला आमगे आज पासून फ्रॉम डेट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कोड टोटल अमाउंट 4,98,774 जाला टोटल सिजर आउट ऑफ 16 केसीस। रातचे बी राउंडा वयतना रेस्टॉरंटान बी कितें मेळ्ळा तुमकां? रातचे आमगे कंटिन्युअसली पेट्रोलिंग राउंड चालू असतात, डेली चालू असतात, रातचे एज वेल एज दिसान असतात। आनीक लेट नायट केल्यात आमी केसी, कोण ओपन आसा तेंचेर केल्यात केसी। रेस्टॉरंट किंवा वायन शॉप वाले जे लेट नायट असतात, रेस्टॉरंटा टायमींग एका रिटेल पॅक बॉटल आसा पळय न्हू वायन शॉप, ताका टायमींग आसता अप टू 10 म्हणल्यार, थोड्यांक 9 म्हणले आसता आनी थोड्यांक एक्सटेंडेड जर तर फीस भरल्या जाल्यार तांकां 10 म्हणले आसतात। सो 10 म्हणल्यार आनीक दुसरे रेस्टॉरंटा 11 म्हणले आसा। आतां